मोळ भाव भयणीनो, भाग्यवान जुजेक जायते बरे गुण देवान दिल्ले. तो विश्वासी, आज्ञा सांबाळपी, शांत, भावार्थी, मोगाळ, मोयपाशी, काल्तिकायेचो, दुलोब, निर्मळ, काळजीदार, निथिवंत आनी वावराच्या मोगाचो जबाबदारेन भरलेलो बापूय जावन आसलो. मारिया पवित्र आत्म्या वरवीं आवयपणाच्या बेसार आसतना लेगून भाग्यवान जुजे देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून तिका आपली पोतीन म्हूण घेवंक फाटीं सरोना. हो ताचो देवाचेर अखंड भावार्थ आसलो. आनी ह्या अखंड भावार्थान भरलेलो निर्णय मारिया सवें आसलेलो ताचो मोग आनी विस्वास दाखयता. तो तिचो निर्मळ पोती जावन सदांच विस्वासी रावता. भाग्यवान जुजे देवाच्या येवजणेचेर पातयेवन आपलें फुडलें जिवीत सारूंक राजी जाता. आनी हें सगळें शाळती पावूंक ताका साबार आडखळ्यो येतात. रातचो मारेक घेवन तो इजिप्ताक पळून वचूंक देव ताका फरमायता. तशेंच परतून नाजारेताक येवन तो देवाच्या उतराक उंचल्या पांवड्यार दवरता. वेळ पावता तेन्ना जेजूक देव तेंपलांत भेटूंक तो तयार जाता. जेजू फेस्ताच्या दिसा सांडलेलो मारिया आनी जुजे ताका सोदूंक वेतात. जेजूचो पोसको बापूय जावन लेगून आपली जबाबदारी सांबाळटा. आनी आयच्या डिजिटल समाजान जायते तरेचे प्रश्न आनी आडखळ्यो आमच्या बापायंचे मुखार आसात. जावं ती आपल्या पोतींनी, भुरग्यांक वो हेर फामिलीच्या वांगड्या सोबे, वो आपल्या वावर दोंद्याच्या जाग्यार, वो आपल्या खासगी जिवितान. भाग्यवान जुजेन आपल्या पुताक मोग मोयपास दिलो, ताका आयकलो, आपल्या पोटिनीचो भरपूर मोग केलो, आपल्या साद्या तवयाच्या वावरान आपलो घोराबो सांबाळ्ळो, देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवलो आनी हे परी तो बरवाशाचो बापूय जालो. सो आमच्याय बापायनी भाग्यवान जुजेची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलून आपले गोराबे नाजारेताच्या गोराब्या भाशेन पवित्रतायेन भरूंक वावरूंक जाय. आनी तांच्या खातीर आमी मागुया.